म्हाका दिसलेलें तूं शिकतलें म्हणून मम्मा. सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. बिकॉज माझी गुड मॉर्निंग जाल्ली आसा आतां एंड हांव रेडी जाला ऑलमोस्ट. वो एक्चुली लास्ट टायम हांव खंय गेल्लें लायक आउट ऑफ स्टेशन, तर तो लूक हांवें परत क्रिएट केला. बट नो मेकअप, जस्ट लिपस्टीक लायला आनी इयरिंग्स घातला. सो म्हाका कामाक वचपाक जाय. खूब दीस जाले व्हिडिओ ना करूंक. सो करपाक जाय करून आयज फायनली करता हांव. स्टार्ट करतात न्हू, म्हाका तुमकां कितें सांगपाक जाय. खूब दीस जाले रावल्लें हांव सांगपाक लागून, बट मागीर व्हिडिओ ना करूंक सो सांगपाक मेळोंक ना. कितें मोराचे पाक सांगपाक जाय म्हाका. ती कसली पळयता मम्मा. सो पयलीं ओलिंजाची जी मम्मा आशिल्ली ती कावळ्याचे पाक घेवन येताली, तेचे पिलांक दिताली ती हाडून लिटरली खेळपाक लागून. आनी आमचे छोटू जे आसा, छोटूक आमी दिता मोराचे पाक. ते मोराच्या पाकाची हालत पळय कितें करून उडयला ती. ते दीस मम्मान मोराची पाकां हाडलेली, म्हटल्यार खूब हाडलेली. सो एक मम्मान म्हाका दिला, एक भावाक दिल्लें. जाल्यार म्हाका दिला तें पळोवन पोचू सामके उडयो घालपाक लागले आपल्याक जाय म्हणून. सो मम्मान ताका हें दिली आनी तेजी हालत पळय. हें तें लिटरली न्हिदता आसतना घेवन न्हिदता ते. म्हाज्या वांगडा न्हिदता ते खाटीर. सो पयलीं हे घेवन खेळटा आनी मागीर हे घेवन ते खाटीर न्हिदता. म्हाजी मम्मा दिसता कपडे धुयता कितें खबर ना, तो सावंड येता आसतलो. सो आतां हांव सकयल वयता. येता पळोवपाक जाय आशिल्लें तुमकां. हे हांव डेली हांगाच दवरता रुमान, बिकॉज ते मागीर येता आनी ते खेळटा. आनी दीस डेज न्हू हांव म्हाजें कामाचें बॅग व्हरना. हांवें हेका स्टीक केला. हें म्हाजें कॉलेज बॅग, बट हांव आतां हेंच व्हरता बिकॉज लॅपटॉप बी आसता. बट परत म्हाका तेका स्विच करपाक जाय, बट आजून स्विच करूंक ना हांवें. मागीर स्विच करतलें. सो म्हजो चार्जर आनी म्हजो स्कार्फ मोस्ट इम्पॉर्टंट, बिकॉज ह्या दिसांनी खूब वत आसता. केन्नाय दनपारां बी येता हांव घरा कडेन. सो खूब वत आसता, जायना विथआउट स्कार्फ येवपाक. आनी हे टॉप सामके बॅगी कशें दिसता. हेका इन करपाक जाय, जे आजून हांवें इन करूं ना, ते हांव मागीर करतलें वयच्या टायमार डायरेक्ट इन. ओलेंज बाबडो छोटूक पयलीं बरो करतालो शिंबाक. आनी शिंबा कितें करता आतां, ओलेंजाक येवन खेळोन येवन मारता न्हय बाबा. पूण तो काय करना, तो उगी रावता आनी मागीर मारता तो राग येयले की. बोलो तो मम्मीली शेपडी ती. मम्मा खंय वयता थंय वयता तो. मम्मा न्हांवपाक गेला म्हणून तो आतां हांगा बसला न्ही. ताता त्या कामार व्हरोन कितें करूं गाडी. ओलेंज तो. आनी एपय पोचू खंय धांवता तूं, खंय धांवता. धांवता पळय कसले धांवता पळय ते. आनी एपय म्हागेलो पोचू, म्हाजो शिंबा. म्हणजे इतलोसो शिंबा तो मस्ती करता पळय. कसो आयकना पळय, मस्ती करता. कोण मस्ती करता? शिंबा. आपूण मस्ती करना. आनी हांगासर मम्मान म्हाजें टिफीन पॅक केला. त्यो बिस्कीट कित्याक घातला खबर ना. ह्यो म्हाज्या बॅगान ऑलरेडी आसा आनी त्यो हांवें केन्ना घातलेली आनी हांवें आजून खावना. त्यो म्हाज्या बॅगान आसा. सो हें हांव काडटा. आनी मम्मान टिफीन पॅक केल्लें आसा. जे व्हडले हितून इल्लेशें गेल्लें आसा. हितून मम्मान आयज म्हाका फ्रायड रायस घातला खंय आनी एक स्पून ऑब्वियसली. हांवें काल काल हांवें द्राक्षां दवरलेली. ती थोडीशी दवरलेली हांवें फ्रिजान दवरलेली म्हणून तो डबो असो दिसता आसतलो. फूल फ्रीज जाला तो. सो हें बी हांव कॅरी करतलें मदल्या टायमार खावपाक. बिकॉज हांव आतां ब्रेकफास्ट कांय करूंक वचना. सो ऑब्वियसली मागीर जाय पडटा. आनी ह्या टिफिनान म्हाजे पोचुले आसा खावपाचे कॅट फूड, जे काल हांव घेवन येयले तेका लागून काबार जालें. आनी म्हाजी एज ऑलवेज म्हाजी व्हडली उदकाची बाटली. सो हांवें जस्ट फटाफट म्हाजे सॉक्स घातले, बिकॉज नाजाल्यार पांये मागीर ते काळे पडटा. सो हांवें सॉक्स घातले, जे की हांव डेली घालना. खूब आळशी हांव. आय एक्सेप्टेड. जिमी कुद्दा रे. जिमी मिसरत येता पळय. कितें म्हणटा तूं बाबू म्हजो. सो आतां हांव वयता आनी मागीर हांव येवन तुमकां मेळटा. कितें म्हाका पळय तूं सांबाळ. म्हाका कितें जालें येता दीदी. कितें
हा आनी इन करूंकूच ना टी शर्ट म्हाजे पळय ते इन करपाक जाय. सो एनीवेज हांव मागीर घरा कडेन येवन तुमकां मेळटा परत. आयज म्हाजे केस बीन आयज बॅड हेअर डे जाल्लो आसा. एक सायडच्यान ते अशें जाल्लें आसा मे बी बिकॉज काल हांवें बन घातलेलो आनी हांव तशेंच न्हिदलेलें सो ताका लागून तशें जालां आसतलें तें. सो हांव तुमकां मागीर घरा कडेन येवन मेळटा. दीस डेज हांव मेकअप बी कांय करना बिकॉज म्हाका वाज येता. सो जस्ट लिप टिंट लायता हांव. टिंट म्हटल्यार लिपस्टीक ती बट ताका जस्ट हांव अशें टॅप टॅप करून लायता हांव. सो हांव घरा कडेन पावलें आनी म्हाजी बाटली एमटी जावना ती हांवें एमटी केला ती येता आसतना. आनी हांगासर पिव ना पिव आमी थोयला. पिव रातचो येता मागीर पिवक रातचें आमी दवरना भितर. आतां दवरना ती सुजवाडे हांवें कोणा तरी धांवडयता. जेमो 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 कितें म्हणटा. सो कशें येयला पळय बिकॉज आतां 5:20 जाली बट स्टील भायर वत आसा. सो हांव फूल पॅक जावन येयल्लें बिकॉज आमच्या हांगासर कन्स्ट्रक्शनूय चल्लेलें आसा. सो फूल धूल जाता. कोण बी कितें जालें तें अख्खें गर्मी 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 गर्मी. सो राय सो आतां जस्ट पावला हांव. मातशें फ्रेश बी जाता हांव पयलीं आनी हांव तुमकां मेळटा. म्हाजो पोचू खंय आसा तो खबर ना म्हाका. सद्या म्हाका हांगा कोण दिसना. तुमकांय दिसना आसतली ती आहा जिमी आसा आनी कोण दिसना. सो हांव पयलीं बॅग बी दवरून येता. अबे वलेंज 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 तारे पोचू रे. आनी अबे म्हाजो पोचू म्हाजो शिंबा म्हाजो लाडको टाटा करतालो रे. ये शिंबा ये शिंबा ये शिंबा. दोळे बी ओपन जायना पळय तेजे पळय न्हिदलो पळय कसो भायर गेला आनी ताका मारपाक गेल्लें ताका उठोवपाक गेल्लें त्यान ताका खोटू मारली खंय गो रावलो पळय कशें तें. हांवें अजून सॉक्सूय काडून म्हाजे काडपाक जाय पूण पयलीं खंय तें आतां मातशें आत्यागेर वचून येता तें आनी हांव शूट करना. बेगीन वयता हांव आनी जस्ट एक हाफ एन आवरा भितर हांव परत येता बिकॉज म्हाका मातशें काम आसा थंय. आनी म्हाजो पोचूक हांव भितर घालून वयतलें परत बिकॉज दार बी ओपन करतली. पोचू पळयता वच करून पळयता. पोचूक हांव भितर घालून वयतलें आतां. हय आपल्याक भितर घालता म्हणून पळयता. ताका एक्चुली भितर रावपाक लायक ना पूण ताका समज ताका खबर आसा आमी ताका ते हितून धापून दवरता न्हू कोंबडेक धापलेले भशेन. ताका समज सांगलें न्हू चल दार ओपन करपा जाय बेगीन तुका भितर वच दोब्या भितर वच म्हटलें न्हू आपुणूच वयता भितर. तेन्ना पाप दिसता तेजे बट नो ऑप्शन. आमच्या हांगासर ते बाबा पेटे खतरनाक आसा सामके. सो कांय रिस्क घेवपाक शकना आमी. ताका हांव परत भितर दवरता आतां. तूं दवर ताका मागीर पोचूक मातशें भितर पोचूक मातशें भितर दवर रुमान मम्मा दवरता खंय. ती आतां कांय उलयना बिकॉज न्हिदलेली आतां उठला ती. सो ती कांय उलयना खंय. मम्मा मातशें वचून येता बेगीन. भाव जिमाक गेला ना जाल्यार भावाक घेवन वयता आशिल्ल्या बट तो जिमाक गेला सो तो लेट येतलो दिसता म्हाका. तेजो टायमींग ना. तो वयता एक टायमार आनी तो मागीर येता 2-3 वरांनी येता. कितें करता म्हण ताका खबर ना. तो आतां बेजार गो पळय हांव पोचू तो आतां बेजार. ताका हांवें सांगलें घालता म्हणून लुमान बंद करून घालता म्हणून सांगलें. तेजे पोचू नाक पळय आमगे पोचुले कितले तांबले ते आवय. सो आतां जस्ट हांव घरा कडेन पावला. हांवें चेंज बी केला. सद्या हांव हांगासर बेडारूच बसलेलें आसा बिकॉज मातशें बसया म्हटलें आनी विडियो मातशें क्लीप मातसो स्टार्टूय करपाक जाय आशिल्लो. सो टू बी रियली ऑनस्ट जो मॉर्निंगचो क्लीप तुमी पळयला सॉरी तो आयचो क्लीप न्हू सेम डेचो क्लीप न्हू. तो अशें हांव अशें करना सेम डेचो बट अशें आयचो कालचो मिक्स करून केन्नाच घालना. बट हो विडियो मिक्स वयता बिकॉज की खूब तेंप जालो की म्हाज्या विडियोजा भितर खूब व्हडलो गॅप पडला. तो रिजन हो की हांव मॉर्निंग शूट करतालें जाल्यार इवनिंग म्हाका टायम मेळनाशिल्लो. इवनिंग हांव शूट करतालें जाल्यार तो अर्दो कुटोच जातालो मागीर हांव न्हिदतालें
आनी अशें जावन जावन ते अर्दे कुटे ते क्लिप्स आसताले न्हू ते हांव डिलीट करतालें. सो ताका लागून मागीर एवरी टायम डिलीट करतालें मागीर करपाचो मूड जायनाशिल्लो म्हाजो. सो देन हांवें चिंतलें की आतां जो आसा तो हांव डिलीट करचें ना, की हांव तेकाच हो कंटिन्यू करता म्हणून. सो आतां जस्ट अशें हांवें तुमकां सांगलें हांवें चेंज केलें. आनी मॉर्निंगची क्लिपान तुमी पळयलां आसतलें की हांवें सांगलेलें की हांव मेकअप बी ह्या दिसांनी चड करना, हांव नॅचरल वचपाक प्रिफर करता. सो हांव आतां जस्ट घरा कडेन पावलां एंड पळोवंक शकता म्हाज्या तोंडार कांय ना, जस्ट लिप टिंट लायिल्लो हांवें जो की ड्राय जाला आनी जो की गेलो बी ऑलमोस्ट दिसता म्हाका. सो हो पळय म्हाजो पोचू. आयज म्हाजें चादर बेडशीट म्हटल्यार ते सगळे धुवपाक घातलेले आसा आनी ते धुवन सुकले बीन, बट देन हांवें आजून घालूंक ना. आनी म्हाज्या पोचून आयज कितें केलां जाणा, पोचूले हांव तुमकां आयज कारनामे सांगता पोचून कितें केलां तें, म्हटल्यार म्हाजे सिंबान कितें केलां तें. मम्मा म्हणटा ताका पोचू म्हणनाका, कित्याक पोचू असो सावंड करता खंय की पायो पोचो म्हटल्यार पाव पोचो. आय डोंट नो, बट म्हाका जेन्ना तिणें अशें म्हटलें पळय की अशें सावंड करता तेन्नाच्यान म्हाका अशें तें कशें पळयता जाणा हें पळय. आत्तां तें न्हिदलेलें आनी जशें तेका कांय म्हणपाक जायना, हांवें तेका रोखडें कळटा. सो तें मागीर तेन्नाच्यान पोचू म्हटल्यार म्हाका पळय बी ना. आतां सिंबा म्हणपाक पडटा ताका आनी हांवें तें लीक घेवन खेळटा. आतां जागे आहा ते लिटरली ते जागे आहा बाय ना. सो पोचूला हांव तुमकां जोक सांगता आयज कितें जालें तें. बिकॉज आयज खूब गरमी आशिल्ली. सो हांव नासलें पळय जेन्ना घरा कडेन म्हटल्यार दनपारच्या टायमार दिसता डॅडी गरमी येता म्हणून डॅडी म्हाज्या रुमान येयलो दिसता. आनी डॅडी मोस्टली म्हाज्या रुमान येना, लायक खूब रेअरली तो म्हाज्या रुमान येता. इफ कितें काम आसल्यार कितें सांगपाक येता इतलोच, हरशीं तो येना म्हाज्या रुमान. सो तो दिसता येयलो, पोचू आशिल्लें दिसता आनी गरमी जाली म्हणून तो येवन दिसता खाटीर बसलें म्हणून पोचून ताका खंय नाक्षी मारून ताका रगत काडलें खंय. म्हटल्यार तेजें कशें की हांव ना जाल्यार तेजो एकट्याचो रूम तो आनी हांव आसा जाल्यार आमचो दोगांचो रूम तो, म्हटल्यार हो रूम बिलोंग्स टू अस तशें तेजें. आनी मागीर मम्मा येयली दिसता, मम्माक बी खंय खोटांनी मारलें खंय पोचू कितें खबर ना, बट अशें केलां पोचून. ते आतां सामकें डिप्रेशनान बसला आपली आनी कंप्लेनी सांगता म्हणून. सिंबा हे पळय म्हाजें बॅग. दीस डेज हांव बॅग व्हरता. आजून हांवें म्हाजें रेगुलर मम्मा येयली आपयता. कोणाक बाय जालें गो? जलेबी घेवन येयला काय खाजें घेवन येयला गो? सो मम्मा हांवें कितें घेवन येयला आनी पोचू तुका कितें सांगपा येयला जाण तूं? हांव तेजी कंप्लेनी सांगता म्हणून. जशी मम्मा येयली पळय पोचू धांवलें. मम्मा कितें घेवन येयला ती जलेबी पळय. कित्याक गो जलेबी? कोणाक बाय जालें? मम्मा इतले खाता कोणाक कोण जालें सांग तरी. कोणाक कोण जावना. हा हांव शिरोड्या गेल्ले काय हाडले. म्हाका येयली ते येयली कसली येयली पळय. पोचू आपल्याकूच जाय म्हणटा. हावचें ना पण तें हावचें ना तें लिहावतो पण सॉरी. तेका लागून ती देवळान गेल्ली दिसता. सो थंयच्यान अमाशेक गेल्ली ती, थंयच्यान ते जलेबी हाडली. सो ती खावन जाली म्हाजी. बाय द वे आयज हांव माथ्यार न्हाल्लें आनी न्हिदता आसतना हांवें चंपी केल्ले केसांक बरें आनी मागीर हांवें न्हू बारीक अशी इणी घालून न्हिदलेलें हांव. आनी मॉर्निंग उठून जेन्ना न्हालें हांव तेन्ना हांवें न्हावन अशे केस अशे रोल केल्ले. सो ते केस बी कशें जाला ते इतकेच अशें उरला आनी इतकेच पळयात तेका कर्ल येयला काय कितें येयला खबर ना, बट वेव्स शी जाला. बट म्हाका अशें बरें दिसलें, मातशें डिफरंट टायप कशें दिसलें म्हाका. हे पळय ते मोरापाक घालता म्हणून थंय आशिल्ले ते थंयच्यान उडी मारून हांगा येयले ते आतां आनी ते आतां डॅडीक पळयता. डॅडीक पळयता आवयस 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 पोचू. शिंबा 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 शिंबा. काल रातचे कितली रात जाल्ली काल, पूण शिंबाक लागून दीदी खंय गेल्ले? दीदी सिंबा तुका लागून दीदी काल खाऊ हाडपाक गेल्ले मरे. क्या रे तुम? हांव घेव कोणा जाय मोरापाक?
कोणा जाय बेगीन कमेंट करून सांगात. पोचूल तो पोचू ए सिंबा दिव कोणा जाय बेगीन कमेंट करून सांगात. हा पोचूक नाका हय तो हांव तुमकां दिता हो. पोचू दिव मरे तुका नाका मरे वो दिता हांव. ना तू दिता हांव. त्याने कितें केला पळय त्याची हालत. हांगाय खाला काय पळय 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 वत तो एका मोरापाक खूब आवडटा. मला सॅटर्डे आय डोंट नो तुमकां व्हिडिओ केन्ना पावतलो तो. मोस्टली फाल्यांच वचपाक जाय. सो ओटोच्या नांव कपडे उस्तिताले आनी फायनली हांवें डिसायड केला की हे कुर्ती टॉप घालतले हांव. बट हेजेर न्हू ही पॅन्ट जातली सूट काय ही कळना म्हाका. एक्चुअली ही सूट जाता बट म्हाका ही नाका घालपाक ब्लॅक. म्हाका ही जायी. सो ह्या फाल्यां पळयतलें हांव. सो हे अशेंच दवरतलें हांव आनी हेका हांव फेर मारून येता आतां म्हटल्यार आयर्न करून येता. सो फेर मारपाक हांव मम्मा डॅडीच्या रुमान येता बिकॉज म्हाज्या रुमान फेर ना. सो हांव हांगासर येता फेर मारपाक. एक सायड जालें दुसरे सायड येता. सो म्हाजे फेर मारून जालें बट दवरता आसतना वांगडाच दवरतलें हांवें दोनी पॅन्ट वांगडाच बिकॉज लेट्स सी फाल्यां मागीर जसो म्हाजो मूड जातलो तशें हांव घालतलें. सो हांवें हँगराक लायले फाल्यां घालपाचे कपडे. या हांव थंय लायता एज ऑलवेज म्हाजो लावपाचो स्पॉट. आनी बिकॉज एज म्हाजे बेडशीट बी धुयलेले सो ते आजून हांवें हांगासर घालूंक ना. म्हाका ते बी घालपाक जाय. आनी मम्मा म्हाका लागून आयज न्हू वांयग्याचें भरत करता. सो हांव तुमकां ते बी दाखयता. आय डोंट नो तिणें केला काय ना खबर ना अजून. आमी सकयल या आतां बेगीन. हो शकल वयतात. कोण दिसलो? वलेंज दिसलो. एका तुमी वळखतात. पयलीं म्हाज्या व्हिडिओन वत आसतालो मस्ती करतालो तो कित्याक तो इल्लोसो आशिल्लो. आतां तो लसता तितीक. लसता रे तूं आनी हो हांगा पळय हो कोण? हो सिंबा. ए सिंबा तूं म्हणटीचो कोणें हालो देव जाणा. हांवें आयज लक्ष दिला. ए सिंबा पोचू सिंबा पळयता बरो बसलो तो. आनी हेका पळय सो मम्मा वांयग्याचें भरत करताली. मम्मा तरी ना बट आई आसा. पळयता कितें करता आई. हय मागे पोचू तो हांगा बसलेलो आनी हे न्हू एकदम बारीक ओपन आशिल्लें म्हणून हांवें ताका मातशें ओपन करून दिल्लें जाल्यार हे भायर वचपा तयारी. तोंड घालून ओपन करता ना रे. कोण तो ओपन करता सो ए मुत्ती. सो हे हांवें ग्रेप्स हाडला आतां. हे म्हाका धुवन टिफिनान घालपाक जाय फाल्यां खातीर. आमच्या शॉपार ग्रेप्स येयल्ले आयज. सो फ्रेश ग्रेप्स. बसता ते डॅडी वांगडा. नाकशो पळय फुलयला पळय ताणें नाकशो पळय. हे पोचू बसला ते पळय. हे बाय मम्माक भरत करता म्हणून सांगलेलें न्हू. ओदोळ मम्मान करूंकूच नाशिल्लें बाय आतां केला. सोय घातला हितून. पूण सोय खंय घालता तूं? सोय घालता. मम्मा कसली घडी केली गो. आय रिग्रेट जेन्ना म्हाजी फेवरेट जाता तेन्ना माणक्यो केल्या खंय बट हांव हांगासर भरत खातलें. हितून मम्मान आयज कातली बी घातलात. ते दीस हांवें केल्ल्या हितून हांवें सोय घालना आशिल्लें म्हणून ते मातशें डिफरंट लागलेलें आसतलें म्हाका. आतां मीठ घातला कांदो घातला मिरसांग घातली हरवी कोथमिरेक कमी आसा. आनी तोर कापता. तोर आसा. मम्मा ते दीस पुना गेल्ली मम्मा आनी डॅडी. सो तेंच्यांनी येता आसतना गोंयानूच पूण गोंयान पावली पळय तेन्ना तेमी तोरां हाडली तेंच्यांनी. ती विकत तोरां हाडली विकत. आनी हे पळय छोटू पोचू सिंबा. हे तुजें नांव कितें रे सिंबा. ते म्हणटा आपूण कोणा वळखना ह्या तिगा मदल्या. मम्मा पळय गो मम्माक पा बी दिना खंय ते आयज. मम्मान ताका एक्चुअली कॅट फूड तेजे विस्कस आनी नुस्तें शीतान मिक्स करून दिलें. ताका कळ्ळां आसतलें तें कसलो फुगला पळय तो. मला लागता राव तोर घेवन येता. पोचून उडयला वयले फ्रिजा वयले ताणें सकयल उडयला. तितून आमी कॅट फूड दवरता हांगासर अशें हितून आसता पळय तितून दवरता. म्हाका मेळोकूच ना मम्माक मेळ्ळें पळय तोर. मम्मा तोर दाखय. आतां तोराक हांव मिरची पावडर आनी मीठ लावन खातलें. तोर मिरची पावडर आनी मीठ मारलेलें आसा. कोणाक जाय. आनी आतां आमगेर आतां माणक्यो फ्राय करता मम्मा हांगासर. आनी माणक्याची कडी केल्ली आसा दनपारां घेवन काय
आता केला आज तुम्ही अमाशेत गेले सांगायला आहे त्यांचं अमाशेत गेलं म्हणजे पोतीयन कोण आहात तुमका खबर आसा वाघापोर हय बाय आपण कसं बसलो डॅडी वाघ काढलो आणि अबे वाघापोर आमगेलो सिंबा कसं पळतो आवय मम्मी नाक्षी मारे कोण कसले करतो पण दिसतच ना दीदीक मारीन ते पण पोचू पण किती घेऊन खेळते ते नाल मम्मा बी देवळान गेल्ली नाल घेऊन खेळटा पोचू नाल घेऊन खेळटा नाल खेळपा वस्तू ती तो बॉल दिसल तुका तो बॉल दिसल ते पोतयेन नाल आशिल्लो तो घेऊन ते आता खेळटा पळय आवय ए पोचू हे कितें ए पोचू हे बोय मम्मी हे कितें गो कितें नाल जाय का नाका तुका तोळून गेले तोवल्यान तावले आमचे सिरियल पळयता सगळीं जाणां भाव आपले मोबायलार कितें लायला आनी जेयता आळसी डॅडी आणि पळय मम्मा जेयता आनी जिमी पळय जिमी आपले चिकन खावन येयला आनी बसला हांगा आनी हो पळय पोचू कॉलेज गेले भायर आनी पिव आसा पिव दाखयता तुमकां हे पळय पिव सिटाची हालत पळय कितें गेल्या पिव पळय कितलो बुरसो आलो तो पयलीं पिवक आमी तितून दवरताली मागीर पिव तितून रावना आलो ताका मागीर दिसाचे सोडपा लागले आनी रातचे दवरताली आतां पळय तेजे कानाच्यान पळय परत ते हे जावपाक लागला पळय व्हांवपाक लागला आय डोंट नो तुमकां दिसता जाल्यार बट तो परत मातसो व्हांवपाक लागला झगडोपाक वयता तो ताका चोलवा जाय खंय चोलवा अरे कितलो बुरसो आला पळय तो चिड्डूबा सुद्दां भंय दिसता सो आयचो व्हिडिओ हांगा पर्यंतूच आनी आमी परत मेळया फाल्यां नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय गायज टेक केअर बाय आनी आतां बिकॉज हांव व्हिडिओ हांगा एंड करता बिकॉज म्हाजें अजून काम जावना आतां न्हिदपाचें न्हू म्हाजें एक्चुअली बेडशीट बी घालपाचें उरलेलें आसा खंय आमी बेडशीट पयलीं दवरताली पळय थंय हांवें सोदलें थंय म्हाका ना मेळ्ळो बिकॉज मम्माक हांवें आतां एक जालें सो ती म्हणपाक लागली की प्लेस चेंज केला खंय दवरताली ती सो आतां ती म्हाका दितली बट ती आतां सद्या जेयता सो तिजें जेवण जालें की ती दितली मागीर म्हाका बेडशीट घालतलें आनी मागीर हांव न्हिदतलें बट तेच्या पयलीं म्हाका फेस वॉश करपाक जाय अजून हांवें फेस वॉश ना करूंक सो त्या खातीर ते आनी सगळें कॅप्चर करना हांव बिकॉज म्हाका एडिटींग बी आसा सो हांगा पर्यंतूच सो हाय बाय